देवरा दिस तुमकां दिवं दिनवासनी देवाक हे दिसाच्या देण्या बसत बरे भशेन आयचो दीस सारून हे मिसान आदार मागुया हे मिसाची जिंकता सावन जावन आसा फक्त कोंसिसांव दि सिल्वा ताज्या आत्म्यांक आमी हे मीस भेटयता मागुया खेरेतपणी ताजे पासत तेचपणी मागूंक लायलां क्रिस्तबॅल रोद्रिगीस आज बर्थडे आनीक कोण बर्थडे मनयता जावं काजारा दीस मनयता मागुया तेंचे पासून बकरून तुवें ती पासत मागुया एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं भाव भयणीनो आयज म्हयन्याचो निमाणो दीस तेच परी वर्साचो निमाणो दीस हे मिसान करीतपणी देवाक दिनवासुया आख्खें वर्स देवान आमकां राखली सांबाळली बरे भाशेन चलयली आमच्या बाराबोची आमच्या वाड्याची जायते जाणांक फुडें आमची भुरगीं आमच्या पासत भुरगीं जायत तांकां देवान आपोवन येयली आमी आजून जिवी आसा जायते आमचे वायट येवपाचें आसलें देवान निभारलेलें आसतलें हे सगळे देणे पासत देवाक निर्वासुया आनी करीतपणी फाल्यां केन्ना वरां देव आमकां दिता पळय तें बरें जावंक खुशालकायेचें जावंक फायद्याचें जावंक हे मिसान तेच देवा लागीं मागुया चिंतनां घेवन हे मिसान भितर सरया मीस आमच्या देवाक मानूंक पातके म्हण उडकून सगळे गुन्यांचे बक्षणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर्वविदा देवा आनी तुमकां भावणानो सांगता मनाचे तोंडानुसार वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध सगळे देवतां भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो हुशे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपोत वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को सोम्या काकूत को सगळ्या देड्या पासत देवाक महिमा आर्गां दिवया म्हणया बरोबर महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताजे इश्टांक संवसारी सुरेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया
स्वर्गोद्विदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवास तुझ्या तोरे भाव बसत आमी तुका वाकांडा सुम्या जेजू क्रिस्त बापाच्या कल्यास पुत्र सुम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देवाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो आसून पवित्र एकलो आसून ईश्वर एकलो आसून परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गोद्विदारा आनी सस्नाच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैम्यान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सुपरनायक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशा कुडाचो सरभंडार. तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता. ताजें सगळें आमी समेस्तांक जिवितांत तुजे भरपूर वांटो दी हें आमी मागता. आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. बसून देवाचें उतर आयकुया. बागेवन जोआचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी वळखला. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ता विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमूंक येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यांत आनी सगळ्या वस्तूंचे तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना. पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितूम संतोसू म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितूम संतोसू. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोर गितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितूम संतोसू. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उल्हासू आख्खो संवसार. खूब बोल्ल्या दर्या सोगार सागोर आयकू दी ताची गुणगुण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासू प्रितूम संतोसू. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुंटू आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितूम संतोसू. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पोरजांची खुर्च्याक जोडटी परमेस्पोर ओबळे येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासो प्रितूम संतोसू. उद्गार. सोब्द मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतलोल्या समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें.
सोर्बेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवां पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ओरामाक सोब आसलो. सोब देवा सवें आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवें आसलो. ताचे वरवीं सगल्यो वस्तू रचल्या. रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयिल्लें कांयच ना. ताचें सगळें जिवीत आसलें. तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान पर जळटा आनी कोडाकोन उजवाडाक आटावंक ना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बाबाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो गोवाय कसो आयिल्लो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीज उजवाड सोब जावन आसलो. तो संवसारान येतालो. संवसारान तो आसलो. संवसार ताणेंच रचलेलो, तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मोदें तो आयलो. ताच्या परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें तेणें फाव केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीची वणावणी न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जलोवन दिला. सोब मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची कशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जोवान आड्डून म्हणलें, हो म्हज्या ओपान येता खरें, तरी म्हज्या आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवन व्हडलो. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्यात तो वच. ताचे सुपर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां. कुरपान कुरपा समूट मोजसा वरवीं दिलेली कुरपांनी सोत जेजू वरवीं आयल्या. देवाक कोणें केदीच पडोवंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा तेकल्याच पुतान ताजी ओडोक आमकां दिल्या. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, आमच्या गोंया म्हयन्याच्या म्हयन्या एक कोंकणी मॅगझीन पब्लीश जाता. दर म्हयन्याची रोटी. जायती आमची कोंकणी वाचपी ती वाचता. दर म्हयन्याची रोटी. हे रोटयेचेर सम इयर्स बॅक, थोडीं वर्सां आदीं एक रायटअप येयलोलो, एक सोपुल्ली काणी येयलेली. फ्रॉम सुसायड पायलट टू प्रिस्ट. ताचें हेडींग जावन आसा, फ्रॉम ए सुसायड पायलट टू ए प्रिस्ट. एका भुरग्याची खबर. जपानाक दुसरें झूज जावच्या आदीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर जावच्या आदीं हो देश एकदम क्लोज्ड. ती कोणाकूय सोंपेपणी घेनासलेलें. सोत्रेबा नासलेली. जायती स्ट्रिक्ट सरकार आशिल्लो. आनी त्या जपानाच्या गांवान एम्परर, तांच्यो राजवडकी चलोवपी एम्परर, राजा. आनी प्रचार करी ते सगळ्या शिकयताले तांचो राजा देव. द किंग इज अ गॉड. देवाक मान दिता ते भाशेन राजाक मान दिवंक जाय. राजा पासत कितेंय करूंक आमी कोबल आसूंक जाय, इवन जीव दिवंक. अशें आसतना सेकंड वर्ल्ड वॉर सुरू जावच्या आदीं 1939 एका इस्कॉलान एक भुरगो शिकतालो. ताचें नांव टाकायुकी मात्सो. टाकायुकी मात्सो. तो इस्कॉलान बरो हुशारकायेन शिकतालो. आनी शिकता आसतना ताजे मनान काळजान भितर गेलें की ताचो राजा देव. ह्या राजा पासत कितेंय करीत देव एके भाशेन फारीकपण दिता, जायतें बरेंपण दिता. म्हूण तो शिकता शिकता वाडलो. त्या म्हणसर जपानाक दुसरें झूज, सेकंड वर्ल्ड वॉर सुरू जालो. आनी दुसरें झूज सुरू जाल्या उपरांत जायत्या भुरग्यांक, इवन तरणाट्यांक एके भाशेन फोर्स केलो
जावं आर्मीन नेवीन पायलट जावन फर्स्ट कळय तांकां आनी हो ताका युकी मातसो भितर सरलो पायलट जावन कसलो बेस्ट पायलट न्हू बॉम्बर पायलट सुसायड पायलट धाकटुलो प्लेन घेताले बॉम्ब भरताले एकलो मनीस बसतालो पायलट आनी तो प्लेन वतालो आनी खंयच्याय बोटीचेर नाजाल्यार खंयच्या गांवाचेर फोडटाले व्हरोन गांव काबार प्लेन काबार पायलटूय काबार आनी अशें ताका शिकोवन दिता आसतना ह्या भुरग्याच्या काळजान मनान घातले एम्परर आमचो राजा देव ताचे पासत कितेंय करूंक कबूल जावंक जाय आनी तो सांगता आपूण ट्रेनींग करता आसतना उर्बा येताली म्हाका राजा पासत जीव दिवंक सकाळीं च्या पेले उपरांत तांचो लिडर येतालो सोडती घाली कोणाक सोड पडटा त्या दिसा ताणें वचपाचें प्लेन घेवन आनी बोट नाल्यार गांव कितें फोडपाचो तो सांगता ताका युकी मातसो हांव वॉज लॉंगींग देवा लागीं मागतालो सायबा म्हजेर ही सोर्त घाल लॉटरी दी आनी म्हाका वचोन म्हज्या राजा पासत जीव दिवंक आनी जीव दिल्या उपरांत म्हाका इनाम मेळटलो स्वर्गार अशें तो मागतालो पूण थंय नशिबान घडलें ना सोर्तूय पडली ना आनी तो केन्ना प्लेन घेवन गेलो ना फायनली जपानाचेर अमेरिकानान 2 एटम बॉम्ब घातले हिरोशिमा नागासाकी आनी जायतें लुकसाण जालें आनी जपान गांव सगळो हाल्लो हें जाणात तुमी आनी जपानान पीस सवस्थाय मागली आनी तांच्या राजान एम्परर सायन मारली हांव कन्सीड करता आमी हारवले म्हूण मानून घेता आनी कितें तुमी सांगतात तें हांव करूंक कबूल आसा अशें म्हूण तो आपणाची सायन मारून डॉक्युमेंट करता तेन्ना ताका एक मातसो तो सांगता हांव चिंतूंक पडलो देव म्हणटाले आतां देव हारवलो देव पिड्यार जालो देव आतां सगळें मानून घेता तुमी सांगता तितलें म्हाका करूंक हांव कोत्ता अशें म्हणून तो कॉलेजीन आसलेलो कॉलेज सोडले उपरांत तो 3 दीस रितीर करूंक येता ताका युक्यो मातसो रितीर केल्या उपरांत तो चिंता हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतलो आनी तो एक पाद्री जाता आनी पाद्री जाल्या उपरांत फादर लुईस म्हणून नांव घेता आनी जपानाकूच तो काम करता कित्याक देवान ताका जिवीत दिलां देवान ताका जिवीत व्हरोंक ना पायलट कसो तो मारोंक ना तो तुमचें जिवीत आतां देवा पासून जरयतलो जायतें बरें करतलो इश्टानो आय लास्ट डे ह्या वर्साचो फाल्यां हें वर्स तशें सुरवातेक हांवें सांगलां आमच्या बाराबोची वाड्यांतलीं गांवचीं जायतीं जाणां आमच्या बरोच बरीं घोडे जायत भुरगीं जायत देवान ताका आपणयलीं आमकां देवान आजून दवरला कित्याक आमी एका पसरकारा भाशेन आयज केल्या बरें एक बरो पसरकार खंय म्हयनो काबार जातूच रातचो बसता आनी हिशोब कोंत घेता सुरवातेक म्हयन्याचे अमक्यो वस्तू हाडलेल्यो कितल्यो हबल्या कितलो फायदो कितलें लुस्काण जालां आनी जरी तो लुस्काण जालां फुडल्या म्हयन्यान आमी भरून घेवंक जाय अशें पसरकार चिंता आमचें जिवीत आमी तशें जावंक जाय देवान आमकां आनी एक वर्स दिलेलें आयज वर्स काबार जालां ह्या वर्सा भितर कितलें बरें केलां कितलें वायट केलां तरी हांव जिवा आसा तर आतां देवान म्हाका आनी एक वर्स दिलां कितें करूं हे देवा वर्सा वायट केलां तें भरून घेवंक बरें शिंपणावंक आनी देवाचें नांव उतरांनी कन्यांनी परगट करून कितें करूं इश्टानो आयच्या फाल्यांचे दीस आमी हें हाडूंक जाय देवाक खेळीतपणी दिनवासूय आमच्या जिविता पासत आनी जिवितान कितें बरें करूंक वावरया ताका योग्य मातसो जो जालो फादर लुईस ताणें देवाक आर्गां दिलीं फादरी जालो आनी जिवीत जोरयलें देवाच्या मोगा पासत कितेंय बरें करूंक आमी तशेंच फायदो काडुया आनी देवाच्या मोगा पासत जायतें बरें करूंक शाणेपण आयच्या दिसान मागुया बसूनच भेटून हें गीत गावया गायन गावया देणी आमची C14 पान 30 आणि 4 C14 पेज 34 देणी आमची भेटोन हाडटा
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोर वेदात देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. हे योजना वरवीं तुका मोहिमेन देवा फावो तो मान आमी दिवंक सकोर आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक निर्वी. हें आमी मागतां तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमची काड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वागता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोटवेदारान सासण्याच्या देवा, सरकारेन सरताय तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोद सोब मनीस जालो. आमच्या जिणेनाच्या किरकोळ दड्या मुखार तुज्या मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओडकून आतां ना दिसता वस्तूच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देव जुतां बरोबर आनी सर्गींचे सोल जालो बरो सांगाती तुज्या मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 tovarazzo sorvesvor tu, s'organizom sa, volia tuja voi vovan, tu sorgim tu cal soi, 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 soi. Sorvesvora cenavi, etata calzoi soi, tu sorgim tu calzoi soi, 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 soi. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दोनी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पुजी. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोखताची काळज, नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्याक तुमची प्रसाद आनी समेस मनशां बसत तें बारो वतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaचा घोट पोर घोटुया. Gesù mero, Gesù ci manzara, Gesù noviane dolor. बापा, जुरीच्या मरणाचा आनी पुन्हा जिवंतपणाचा आमी भक्तीपण उगडास करता.
नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. जेरू चिकोणारो गो शोतल्या मसम येसता पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर वीस जालेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत भोव करून ह्या वर्साक मेल्यांत तांचो उगडास करुया. भोव करून आमचे फिरगुजेंतली ह्या वर्साक आमची भाव भयणां मेल्यांत तांची याद हाडुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म सोर काळी मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सस्नाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. ताणें आमकां जिवीत दिलां जायतीं देणी फावो केल्या हे आख्खें वर्स सांबाळ्ळा ताका दिनवासुया. जिविताचो आमी बरो फायदो काडून आमकां आदार दी म्हूण खरीतपणी आमच्या बाबा म्हूण जाणा मागुया. आमचे बाबा राज आमकां तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडो राज आमकां केलेल्या तशें आमची पातकां घेवन आनी आमकां ताणें बरो दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वेटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां संवस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरोवशान आमी वोत रेखता. आमकां तुजार का कुतीं सर पातकांतली सुटोय सोराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरम दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतना म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय जरा जोड चलयताय ससनाच्या ससनांक सम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे देवाची शिडी संवसाराचे हो जेजू खरो देवाचो पूत देवाचो सोब आमच्या मदीं येवन मनीस आमचे समें जालो. आमी बरें जिवीत जिवंक जिविताचो फायदो काडूंक ताणें आमकां शिकयलें. देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती ह्याच जेजूचे शेडयेन आमकां सगल्यांक मोगान आपल्या जेवणाक आपयल्या. सगळे आमी सुभागी.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू मोच्या D16 पान 55 D16 पेज 55. जेजू मोच्या गिरगोड मोजो वतलो मनशांक जाल्या ताची विडूच येतली तोरी तुजे काळीज मोवावतले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तोरी तुजे काळीज मोवावतले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका थांबूक लागल्या म्हज्या वतम्या जेजू म्हजें घाणदूत स्वर्गा वेल्या उंड्या हे जेजूये तुका शोध रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हे जेजूये तुका आशोन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय तर तुजे काकुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी हे परी हे सत्याल्या जिविताच्या देण्याचो गरजचो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान ससनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूंक आदार दी हें आमी मागता हांव तेच तुजे पुता जेरुच्या नांवान आमेन. भाव भयणीनो, आज जिवाशीन फादर सांगतालो दिनवास आनी दिनवासनेनूच आजच्यो वर्साच्यो निमाण्यो घोडयो आमी सारयो देवाक आर्गां दिवं. रातीक 11:12 पवित्र ओर आसतलें आमच्या माटवांत 11:12 आमचे फिरगुजेचे तरणाटी हें ओर चलयतले आनी 12 वरांचेर मदीं रातीक देवाची माता मदर ऑफ गॉड आल्यां परोप सायबीणमांची आख्खें ओरोस एके भाशेन पवित्र सभा सायबीणमांच्या हातांत दवरता आमकां सगल्यांक आमची आवय ती सांबाळूंक आनी राखूंक. मदीं रातीक मिसा उपरांत आमची कॉफी आनी केक्स आसतली सदां भाशेन आनी फाल्यां सकाळीं मिसा पयलें 7, दुसरें 8 आनी तिसरें इंग्लीश भाशेन 9:15 ही तिनूय मिसा माटवान जातली आनी केरांत सान फ्रांसीस शाबीराच्या कॉपेलांत 7:30 मीस थंय हांगा 7, 8 आनी 9:15 आमी इल्लोसो चोकोस घेवन आदार मागता तुमचो सांजी पण वॉलंटियर्स माटवांत आमी कोदेलां घालतले मातशें लिंप दवरपाक आनीक आमचो माटू तयार जावन फाल्यांच्या दोबाजीक पोरबेक देव बरें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोत विडात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात जिविताचो सरांत बरो फायदो काडूंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार शेवटाक आमी गायन गावुया E3 बापा तुका आर्गां दिता पान 70 आनी 7 E3 पेज 77. सोबी सुंदर गुलाबाचो विची स्वादीक फळां खातीर मडवा वेल्या शेवण्या पासो दर्या तुले मासळे खातीर
बाबा